या कार्यावळीचे प्रायोजक आसात एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, हेमंत मालवणकर प्रिन्स फर्निचर, डेस्टो कलिनरी अँड हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी, टायमॅक्स आणि प्रिथी रेंज ऑफ होम अप्लायन्सेस. नमस्कार आणि येवकार तुमका आमच्या या प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा कार्यावळीत. गोय विधानसभेच्या फाटभुंयेर आमी सत्याग्रह ही कार्यावळ सुरू केल्या आणि ताचो एक वांटो म्हणून आमी मतदार राजा करतात. आयज जावन आसा 11वो एपिसोड मतदार राजाचो आणि तिसवाडी तालुक्यातले आयज आमी 3 मतदारसंघ घेतल्यात: सांत सांताक्रूज आणि कुमारजुवा. आणि त्या खातीर आमच्या स्टुडिओन आमी आपयल्यात चौगा मानेस्तांक. तांची आमी रोखडीच वळख करून दिता, पूण ताचे पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता आमच्यो फोन लायनी 6:30 वरांचेर उक्त्यो जातल्यो. तेन्ना 24904444 आणि 24904445 ह्या नंबराचेर फोन करून तुमच्या मतदारसंघातले प्रश्न तुमच्यांनी विचारूं येता, समस्या तुमच्यांनी मांडूं येता. तर आयज आमच्या मदीं मानेस्त आसात. सांत आद्रेसून आयल्यात एक निवृत्त प्रिंसिपल हायर सेकंडरीचे, तसेच एक एज्युकेशनिस्ट, पूण सद्याक ते प्रॅक्टीस करतात ऑर्गॅनिक फार्मिंग आणि तरेतरेची व्हेजिटेबल्स म्हणजे भाज्यो पिकयतात. आणि त्या भायर तांच्यांनी टिचर्स मुवमेंट सुरू केल्लो 1970 वर्सा आणि गोवा बोर्डाचे ते मेंबर आशिल्ले ते CK मॅथ्यू. दुसरे मानेस्त आमचे मदीं आसा रिटायर्ड डेप्युटी एज्युकेशन ऑफिसर आणि मराठी मुवमेंटात तांच्यांनी सारको एक जबरदस्त आपलो रोल केला आणि ते मराठी अकादमीचे वांगडी आशिल्ले, सांताक्रूजून आयल्यात J. रेडकार. आमचे तिसरे मानेस्त आसात सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे एक्टिव्ह मेंबर, तसेच सम्राट क्लब चोरावचो आसा ताजे ते वावुरपी आसात. सेंट विन्सेंट दे पॉल ओल्ड गोवा ह्या संस्थेचे ते सेक्रेटरी आसात, जोझफ कोतो. आणि आमचे चौथे मानेस आसात जांकां गोंय वळखता एक विजिलंट सिटीजन म्हणून, रायट टू इन्फॉर्मेशनाचे एक्टिविस्ट, एडवोकेट आयरिश रॉड्रिगीस. तर तुमकां आमच्या या स्टुडियोत येवकार. मिस्टर CK मॅथ्यू, what is your perspective about your problems in the constituency? Yes. In our constituency, there is no job-oriented development so far. So many years, so many governments came and went. As a result, our people are all migrating out of Goa. And we have very few gents left. Even they are closing the houses and going abroad. That is one. Second, our area was doing a lot of agriculture, vegetable. Today, that also has disappeared because there is total negligence. And the main reason, horticulture department is bringing vegetables from out, which are of used chemical manure, pesticide, and they are selling at a very cheap rate. These farmers are buying it and they are selling it again. As a result, they don't want to cultivate. So farmers are affected, and those who are cultivating, especially those who are doing organic farming, they are at a loss. We are doing it as a hobby, so it is all right. Otherwise, and we don't get the laborers. Labor has become another problem. It is very costly. Local labor is not available. तर आमचे मानेस CK मॅथ्यू हे जे स्वतः एक हॉबी म्हणून भाज्य लावपाचो हे करता, व्यवसाय करतात, आपल्या पोटपाण्या खातीर करिनात. ते म्हणटा की ह्या आमच्या शेतकामत्यांक दुसऱ्या गांवांतले भाज्यो विकते घेतात आणि आपूण भाज्यो लायनासतना विकतात. ही एक तांच्यांनी सत्य परिस्थिती उजवाडाक हाडल्या. मिस्टर जोझफ कोतो, व्हडलो प्रॉब्लम म्हणटा तो ओल्ड गोवा, where it is said that it is World Heritage Site. And थिंगा also problem जालोलो एक तो parkingचो व्हडलो problem हा, car parking, because every tourist who comes has to visit Mount Jeju Church because of गोंयच्या सायबाची बॉडी आहा. दुसरो प्रॉब्लम आसा तो हॉकर्स वाडला ते इन एंड अराउंड. इतले हॉकर्स वाडलेला ते इतले कंजेस्टेड जाता थिंगासर. इवन ऑन संडेज, मासीज एंड ऑल, बिग प्रॉब्लम ते ओल्ड गोवा.
आनी दुसरी गजाल म्हणटलो ते ग्रॅब लँडिंग चालू आसा आतां सद्दां ग्रॅब लँड ग्रॅबिंग म्हणटा पळय तशें ते पॉलिटिशियन आनी ब्युरोक्रेट आसता पळय ते जागाच्या फाटल्यान पडलेले आहा इन एंड अरावंड ओल्ड गोवा आनी आय एम अफ्रेड इट मायट बी अ स्ट्रक्चरल म्हणजे बिल्डिंगां येतली आनी कितें जातलें आनी दॅट वर्ल्ड हेरिटेज सायट वील बी लुजींग दॅट प्लेस ब्युटिफूल प्लेस आनी दुसरी गजाल आसा कितें ते सच अ बीग आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आसा थिंगा वीच इज कमिंग अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट बट नो बडी इज बॉदर्ड अबाउट दॅट दीस थिंग that appellated body and nobody listens. The panchayat is doing in their own ways, the MLAs are doing in their own ways, and archaeological services said we can't help it. We are giving notices but nothing is taking place. सो तुम्ही ती पवित्र थळां आणि मॉन्युमेंट्स आहात ताजे बद्दल आपली खंत उक्तायल्या. रेडकर बाब, म्हाका दिसता आमचे ओल्ड वॉटर सोर्सीस जे आशिल्ले ते आतां दिसान दीस कमी जायत चल्ल्यात. खुबशे बिल्डींग येवपाक लागले 10-15 वर्सां जाली आतां. बिल्डींग लॉबी इतली वाडलेली आसा थंय नवीन नवीन कॉम्प्लेक्स येत आसात आनी आदले जे ओल्ड सोर्सीस आशिल्ले ते आतां बंद जायत चल्ल्यात आनी सगळे डिपेंड आसात ते पब्लीक वॉटर सर्विसीस तेचेर आनी हाका लागून खुबशे फावटी प्रॉब्लेम जाता उदकाचो आनी ते जे आमचे वॉटर सोर्सीस आशिल्ले ते सामके पावरफूल आशिल्ले कारण दोंगरा वयल्यान सगळें उदक पावसाचें ते सेटल जातले आनी ते 12 म्हयने आमकां बांयचें उदक मेळटालें ते बांयचें उदक आतां आमकां मेळना. दुसरी एक गजाल जाल्ली आसा आतां पॉप्युलेशन सांताक्रूजचें खूब वाडलेलें आसा बिकॉज ऑफ द लेबर कम्युनिटी भायली जी आयिल्ली आसा ताका लागून कंजस्टेड जाता आतां सगळी एरिया ती आनी मार्केट जें आसा तें आतां ल्हान जावपाक लागलां आनी त्या खातीर आमकां एक थंय मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणटात तसो एक जावो आशिल्लो. म्युनिसिपालिटी सॉरी ग्रामपंचायत आनी तेच्या सकयल मार्केट हे अशें जाल्लें आसा आनी सामके रोडाक तेंकोन ते पार्किंग करपाक मेळना लोकांक येवपा वचपाक त्रास जाता त्या खातीर एक बरो असो मार्केट कॉम्प्लेक्स आमकां एक थंय जावो. आनी सांताक्रूजान आनी एक सगळ्यान व्हड गजाल जी जाय ती म्हणजे आमकां पब्लीक गार्डन ना आनी ते पब्लीक गार्डनाची आमकां एक सारकी गरज आसा. हरीश बाब, पळोवंक गेल्यार सांताक्रूज मतदारसंघ हो सारको पणजेक तेंकला पूण गोंया भितर मोस्ट अंडर डेव्हलप्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी मोस्ट निग्लेक्टेड कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा सांताक्रूज. सांताक्रूज मतदारसंघान कसलोच डिव्हलपमेंट जावंक ना. ह्या मतदारसंघान आनी हेर मतदारसंघान इन्फ्रास्ट्रक्चर नासतना सरकार डिव्हलपमेंट करता हें सारकें न्ही. पयले स्वतेर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूंक जाय आनी डिव्हलपमेंट करतना डिव्हलपमेंट इज ऑफ 2 टायप्स. वन इज इन्वेसिव डिव्हलपमेंट and one is sustainable development, something that is compatible development. So our government has been focusing on invasive development without any infrastructure and that is taking the toll on every village in Goa. सांताक्रूजान पयशी वयता थिंगा गार्बेज भरला आनी तें पळोवंक गेल्यार आख्खे गोंयान वयता थिंगा गार्बेजाचे हीप पडलेले आसा. एक अजाप म्हाका दिसता की आमी जेन्ना आमदार निवडून हाडटात आमदाराचें काम विधानसभेन वचोन बरे कायदे लेजिस्लेट करपाक पूण आयज आमदार तें करिना. आमदार खंयचे हॉट मिक्स करता रस्त्याचे खंयचे गटराचें सुपरविजन करता हें आमदाराचें काम न्हू. आतां जेन्ना उमेदवार इलेक्शनाक बसतात उमेदवार सांगतात आपूण उबो रावला तुमची कामां करपाक आमची कामां करपाक आमकां आमदार नाका. आमकां डायरेक्टर आसा डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसा एअर ऑफिसर आसा हे लोकांची कामां करतलेत. आमदाराचें काम फक्त विधानसभेन वचोन बरे कायदे लेजिस्लेट करपाक आनी ऑल रावंड डिव्हलपमेंट करता तें प्लॅनिंग हें आमदाराचें काम. थोडक्या भितर उलयतना हरीश बाबान सांगलां की आमदार म्हणजे कसो आसचो. आमदारान विधानसभेन वचून कायदे करून गोंयचें बरें करचें न्हय रस्ते करप आनी हेर गजाली त्यो बाकीच्यो ऑटोमॅटीक जातल्यो. तर अशाच विशयाचेर आमी आमचो रिपोर्टर राकेश कानोळकार हाणें कांय लोकांचे विचार हाडल्यात ते कॅमेरांसून आमी कॅप्चर केल्यात ते आतां आयकून घेवया. पयलो एक ग्रावंडा संबंदी उलयता मंगेश कुट्टीकार.
म्हाका सेट हँड कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कुर्का पंचायतीन आमचे डेव्हलपमेंट कांय जावंक ना. आमचे 15 वर्सां MLA आमचो निवडून येयल्लो. आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आमकां एक ग्रावंड जाय म्हणून, पूण तो ग्रावंड आजून तेणी 15 वर्सां जाली करूंक ना. आमी 15 वर्सां तेणी कांयच हिंगा डेव्हलपमेंट जावंक ना आमचें. आनी आमी ताका एक कितलेच फावट रेजोल्युशन आमी धाडलें आमकां एक बेजीक ग्रावंड जाय पडटा, जाय आसा. कित्याक आमी हांव इंटरनॅशनल आर्चर आनी आमकां ग्रावंड खेळटलो जाल्यार आनी प्रॅक्टीस करतलो आमकां दोंगराचेर प्रॅक्टीस करची पडटा. हे ग्रावंडा बद्दल सांगचें जाल्यार आमचो रायबोनचो गांव आदीं सांताक्रूज मतदारसंघाचो पार्ट आसलेलो. फाटल्या 30-35 वर्सांक येयलोलो मंत्री येयलोलो आमदार आमकां सांगता 6 म्हयन्यान आमचो ग्रावंड जातलो म्हूण. आमचे इतले बरे प्लेयर आसलेले, प्लेयर सगळे काबार जाले, मरोन गेले आनी आतां सरकार ग्रावंड करूंक सोदता. आतां ग्रावंड सुद्दां जालो जाल्यार सरकारान प्लेयर सोदचे पडटले. जेन्ना प्लेयर आसलेले आमच्या गांवांत एक ग्रावंड जावंक ना. 35 वर्सां म्हाका याद आसा, प्रत्येक मंत्री फाटल्या 35 वर्सांक आमच्या गांवांत येवन आश्वासन दीत रावले की आमी ग्रावंड करतले, पूण आमकां आमच्या गांवांत एक ग्रावंड ना. हें आमकां अजाप दूख दिसता. सांताक्रूज गांव आमच्या गांवांत ग्रावंड आसा आनी थंय जायते फावटी स्पोर्ट्स इव्हेंट जातात आनी ताचो उपयोग लागींची स्कुलां जीं आसात त्या स्कुलाक सुद्दां हो ग्रावंड उपयोगाक पडटा. त्यामुळे सांताक्रूज आमच्या गांवांत ग्रावंडाची सोय आसा. पूण जाय तशी ना. जाय तशें म्हणजे ते चेंजींग रूम्स किंवा हे जे गोश्टी जाय ते अजून थंय जाल्ले ना. तर आमी आतां फुडलो एक मुद्दो आयिल्लो आसा, ती मायरा दिबेरो. ती कितें म्हणटा ती आयकुया. The local politicians as well as the bureaucrats acquiring land in our constituency has increased the prices of the land exorbitantly, that it is not affordable for a local residents to acquire land in our own area. That has left out no open spaces for any residents to do anything in our area. I would also like to highlight the heritage site around where lots of open spaces, especially around our old Goa Basilica, lot of space has been acquired close to the church by the politicians, which has been a big issue for all the residents. It's a threat to our culture. Yeah, I fully agree with this, Myra, what she has said. It is really fact what is going on these days and some months back, that politicians are grabbing the vacant place without without having the proper papers and permission and all that. I don't know how it is happening, in what way it is happening. Whom does this land belong to? That land, actually some of the land belongs to the churches, you know. Lot of lands are there lying with the churches, which Archaeological Survey of India is having a record. But when, for that was the reason main why we formed the Save Old Goa Action Committee. And it is a registered association what we have formed. And we had a meeting with Archaeological Survey of India, with the Superintendent of Archaeological Survey of India. And he says that we have issued the notices. But notices are till titlapasun pavta they. Fude pavana. तुम्ही मागीर follow up कितें केला? Second issue, what he said, Superintendent, that you all have to approach to the Delhi central government. In fact, it's a very good point that Myra has raised, and this goes to the very crux of the rampant corruption in the state of Goa. Because corruption has touched not only the politicians but also most of the bureaucrats. If you see the assets amassed by these politicians and by some of the bureaucrats, the figures are mind-boggling. So if more people like Myra speak out, something will happen. And if I can just draw your attention. Now, MLA in Goa, as of today, his salary, monthly salary is about 60,000. Now, a salary of a ZP member is 5,000 a month. And a salary of a Sarpanch is 2,500. Now, a MLA also gets 250 liters of petrol a month. So, if 4 members in the family get elected, that family will get 1,000 liters a month of petrol itself. So, this cannot be permissible. And what is objectionable is that the salary of the MLAs is being decided by the MLAs.